दिसता की आज ह्या इलेक्शन्सा भितर आमचे बीजेपीन बॅक केल्ले पॅनल म्हणजे ABVPचे पॅनल जाका बीजेपीन बॅक केल्ले आज सगळे चारूय सीट्स ते घेऊन सगळे कॅन्डिडेट्स विक्टोरियस जाले आणि विक्टोरियस बारीक मार्जिनान जावना सगळ्यात मोठी गजाल आसा म्हणटा ती सगळ्यांनी पावरफूल मार्जिन घेवन आज जिखून आयिल्ले आसा ते दाखोवन दिता स्टुडंट पावर कितें पळय ती दाखोवन दिता तुमकां ती भुरगींच सांगतली ह्या भुरग्यांनी जेन्ना आमचे कडेन आयिल्ली गायडन्स घेवपा खातीर आमी तांकां एकूच सांगिल्लें की बरें काम स्टुडंट्सां खातीर करा तांचे इश्यूज घ्या कितें तांचो प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉर्ट आउट करा आनी ते केले जाल्यार म्हाका दिसता ऑटोमॅटीक तुमकां लोक फुडें निवडून दितले हे चारूय म्हणजे जे कॅन्डिडेट्स आसा तातूंत भितर आमचो मीत भोसले BJPमाचो आसा ईश्वर आसा BJPमाचो ह्या सगळ्यांनी तांचे बरोबर रावन साथीक रावन तांकां टोटल गायडन्स दिलें आनी खंय तरी आज ती चारूय जी भुरगीं आसा जी सोशल सर्विसांत पसून पयलीं पसून जरी ती आतां कॉलेजीन आसली पूण सोशल सर्विसा कडेन कनेक्टेड ही भुरगीं आशिल्लीं आनी म्हाका दिसता तो कनेक्ट आशिल्ल्या कारणान म्हाका दिसता लोकांनी तांचेर म्हणजे स्टुडंट्सांनी तांचेर विश्वास दवरलो आनी आज ते मोठ्या संख्येन म्हणजे ती जी आमकां एक सांगताली ती आयकल्यार असो भंय दिसतालो म्हणजे स्टुडंट्सां खातीर केन्ना कोणें इनवॉल्व चड भितर जावप नासता पूण ह्या भुरग्यांनी आपल्या मेहनतीचेर आपल्या जिद्दीन म्हणटा तशें आज ते काबीज केल्ले आसा म्हजो तांकां इतलोच एडवायस की फुडल्या काळा भितर हे सगळे आमचे यंग लिडर्स फुडले हाचे तेन्ना बरे कामां करची बरे इश्यूज घेवचे जे समाजा खातीर जाय ते इश्यूज तुमी घेवचे आमचो सपोर्ट आमचो BJPमाचो जावं BJPचो सदांच सपोर्ट तुमकां बऱ्या कामां खातीर आसतलो इतलेंच म्हाका सांगता यूथ आसा पळय न्ही तांकां खबर आसा वॉट इज गूड फॉर देम आनी सगळीं भुरग्यांक खबर आसा की आमचें नेशन फर्स्ट कशें आसपाक जाय आनी आज आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री आज पसून तो तेन्ना स्पोर्ट्समॅना कडेन उलयतालो सगळे युथा खातीरूच आशिल्ले हाजे कडेन संवादूय पयलीं आमी फुडें वतली आनी एक पेट्रियोटिजम तांचे भितर येवन म्हणजे वंदे मातराम जावं नाल्यार बाकीच्यो खंयच्योय गोश्टी जावं नेशन फर्स्ट जी पॉलिसी आसा त्या पॉलिसीक आदारीत करून ही सगळी लडिल्ली आसा हांव सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता चारूय कॅन्डिडेट सानिया आसूं नाल्यार आमचो बाल शिवा आसूं नाल्यार अजय आसूं नाल्यार नकुल आसूं ह्या सगळ्यांक म्हजो एकूच एडवायस आनी आमचो मीत आनी ईश्वर हे सगळे यंग लिडर्स लोकांक जाय ते इश्यूज घ्या आमचो देश प्रथम आमचो देश उरलो जाल्यार आमी उरतले आमचो देश कोण पाड घालपाक सोदता आमच्या देशाचें कोण वायट करपाक सोदता जाल्यार तसल्या मनशांक तुमी केन्नाच लागीं धरपा येना आनी तुमी जे कितें करता ते देशाक आदारीत धरूनच फुडें वचपाक जाय इतलेंच म्हाका ताका सांगता First of all, my congratulations for all my team who have supported me and each and every day, not a day also, they are working night also for to win us and to bring our panel because the only students wanted that our students to be there and to show the not equality showing everyone. So we only wanted that to be equal and united in the college. So we selected from each department one student to be united because always we find that other students telling that we are not allowed in other events, everything, each and every problems that they have. So my only motive was that to listen that students' problem as sir said and everyone said that we go ahead and see that what student actually facing the problem. So I only that main congratulations to my whole college to that they elected me as a GS because they have seen something that I can do for them. And not only about the college, the other who supported from the outside, I really genuinely thank you for everyone. Even sir had guided a lesson for us that because they passed out from that college only, so they wanted that their leaders, the student should be guided at a proper way. So and one more thing, I looked at it's just a win. Main winning is that future if someone from next our panel from they are standing, they is to say that this party can do anything. They can go ahead with what our problem they have achieved. So we only want that from today onward that till the college is going, our BJP party should be there. The only thing I want, and thank you sir for always being for us. MS वसंत जोशी कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड कॉमर्स तितून आज MS कॉलेज कावन्सील इलेक्शन जालें तितून आमचे आफ्टर 4 years फूल पॅनल वांगडा जिखलेले आसा म्हणजे एवरी इयर आमचो GS येतालो LR येताली SS येतालो पूण आफ्टर 4 years आमचो CS सुद्दां तितून जिखलेलो आसा आनी अशें इलेक्शन करतना अशें एक कॅम्पेन करतना आमकां एक गायड जाय आसता तसो तो ते रुपान आमकां दाजीबाई गावलो तशेंच आसून ती आमचो
ईश्वर आसा, जोशवा आसा, चंदू आसा, अशे आमचे खूब भुरगे आसा तेंच्यांनी आमकां ह्या इलेक्शनान खूब सपोर्ट केले आनी हो एक ABUP पॅनल बॅक बाय BJY आनी आमकां खूब सपोर्ट केला तो म्हणजे दाजीबाई. तशें की म्हाका आयज तुमी निवडून घेवन येयला आनी म्हाजो मेन म्हटल्यार जाल्यार दाजीबाई, तेजे शिवाय हांव कांय ना हिंगासर. आनी ईश्वरबाई ही जी पॉलिटिकल सपोर्ट म्हाका जी मेळ्ळा न्हू आयज, अशें एक पॉलिटिकल म्हणून न्हू, खरें म्हाका एक भावा सारकें म्हाका हेंच्यांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी निवडून घेवन येयला आयज. आनी म्हाजे ते मेन पिलर आसा बाल शिवा, मागीर अजय आनी नकुल, तेंचे शिवाय हांव कांय ना. आनी ही जी म्हाजी भुरगीं MSAची फाटल्यान रावलेली आहात तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केला आनी हांव देवा कडेन मागता की आमचो असो BJP पॅनल न्हू एवरी इयर अशेंच निवडून येवचो आनी फुडें वचून जेन्ना आमी पास आवट जातली तेन्ना लोक चिंतपा जाय की बाबा हां ही खरी कितें आसलेली, बरी आसलेली म्हणून. थँक्यू. हांव एक्चुली BJY अध्यक्ष कुट्टालीचो. हांव दाजीबाईक धन्यवाद म्हणटा कित्याक ताणें आयज आमकां बॅकबोन जावन ताणें भरपूर सपोर्ट केला ह्या पॅनलाक निवडून हाडपा खातीर. आनी आमचो मीत आसूं, बाकी सगळे पॅनल मेंबर्स आनी कॉलेजीचे कावन्सील मेंबर्स आनी इवन स्टुडंट्स सगळ्यांनी भरपूर सपोर्ट दिला आमकां. त्या खातीर तांकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा. आयज ते ना जाल्यार आमी कोण ना आनी दाजीबाईन भरपूर बॅकहँडान सपोर्ट दिला आमकां, ते खातीर तांकांय धन्यवाद म्हणटा. सो हांव दाजीबाईन आज सगळ्या स्टुडंटांक देव बरें म्हणून सांगता ते आमकां डे एंड नायट वर्क केला आमच्या टिमा. ईश्वरबाई आसलो, मीतबाई आसलो, दाजी सर आसलो, केन्नाय डे एंड नायट केन्नाय कॉल केला आमकां गायड केला आसा. सगळ्या स्टुडंटांक देव बरें सांगता. सिलेक्ट जालो हांव कॉलेज MS कॉलेजी खातीर हांव राजेश सर थँक्यू म्हणटा म्हाका सपोर्ट करपाक आनी मीत भोसले आनी ईश्वर भायांचो खूब सपोर्ट केला आमकां अशेंच सपोर्ट जाय फुडें. आमच्या स्पोर्ट्सांनी आमकां खूब सपोर्ट जाय. हांव आतां कॉलेजी खातीर स्पोर्ट्सान कितें करपाक चिंतता तें म्हाका दाजीबाई आनी ईश्वरबाईच्या सपोर्टान करपाक जाय. हांव मागता तेमकां कावन्सील इलेक्शन MSAन जालो ते आमचे BJP बॅक आनी आमचे ABUP बॅक पॅनल जिखला तांकां हांव BJY वास्को तर्फे सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता जे आयज तेंच्यांनी वाटचाल चालू केला पॉलिटिक्सान ऑल स्टुडंट कावन्सिलान. अशेंच ते फुडें सरतले आपल्या लायफान आनी बरे लिडर जातले समाजा खातीर आनी स्टुडंट्सां खातीर. अशेंच इशू तेंचे घेवन फुडें तेंचे इशू सॉल्व करतले अशें हांव आशा बाळगता. अशेंच कॉंग्रेच्युलेट करता तांकां आनी तेंची वाटचाल अशीच बरी आसची अशें तांकां मागता देवा कडेन. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.